150 कोटी खर्च करून बेगीनच वास्कोन फिशिंग शेटी बांधून दितले अशी माहिती नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिल्या। सरकार तुमच्या दारी या उपक्रमापूर्वी तांणी बायणां आणि वास्कोच्या रापणकारांचे प्रश्न जाणून घेवपा खातीर खासा बसका घेतली। नुस्तेमारीक लागपी साधन सुविधा केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्या मजतीन उबारतले अशें मंत्री हळर्णकार हांणी सांगलां। या बसकेक वास्कोचो आमदार दाजी साळकार तशेंच मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हाजीर आशिल्ले। सगळं खंय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे असल्या कारणान ते डेलिगेट्सून ते एप्रुवलां आनी तेंची सेक्युरिटी हेज्या खातीर खंय तो विलंब जाता। पूण आतां वास्को जेट्टी ती बांदून दितात म्हणून सांगलां। आतां हांगा हेंचे रॅम्प नेट मेल्टिंग शेड बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आहा ह्यो आमी हे केल्या, ह्यो त्यांच्या बरेपणान तेंचे कडेन रिलेशन करून हे आमी प्रश्न सोडोवपाचे आमचे पण जेट्टी ऑलरेडी तेंच्यांनी कमिटमेंट केलां। आमी चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन, CM दाजी हांव तेन्ना वांगडा आशिल्ले एश्युरन्स केला ते बेगीन 150 कोटीचे तितून जातलो। म्हाका वास्को जेट्टी बद्दल इतलेंच सांगून दिसता की आज खंय तरी आमी हाजेय पयलीं 2 मिटिंग्स आमच्या चेअरमॅना कडेन जाल्यो आनी चेअरमॅनान एश्युरन्स दिला की 150 कोटी मोडून एक बरी वास्को फिशींग जेट्टी तांचो करपाचो विचार आसा, दॅट इज इन फायनल स्टेजीस। आनी तो आमी थोड्यो हिकप्स ना ताका पूण थोड्यांक रिहेबिलिटेट करचे पडटा थोड्या लोकांक, ते करून तो प्रश्न क्लियर जातलो। तो इश्यू आसलेलो कित्याक पावसान जेन्ना जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबरान बोटी पाक करपाक हांगा मेळना तेंची होडयो, तांकां एक तर कासावले वयचें पडटा, एक तर तांकां वेलसां वयचें पडटा खारेवाड्यार। सो तेजे लागून तेंच्यांनी एक रॅम्प प्रपोज केलेलो आसा जो हांगा बायणा बिचाचेर नाजाल्यार आमच्या देस्तेरू हेजे कडेन बांदचो म्हणून। सो तेंच्यांनी ते प्रपोजल घेवन आमी तो फुडें वयपाचें केला। सो तो एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसलेलो। सेकंड जो इश्यू आसलेलो तांकां प्रोक्युरमेंट सेंटर जे नुस्तें ते हाडटा आनी हाडल्या भितर तांकां विकपाक लागून तांकां वास्को फिशींग जेटीचेर वयचें पडटा आनी थंयसर गेल्या उपरांत तांकां थंयचो रेटूय सारको मेळना। सो तेंचो एक डिमांड आसलेलो कितें बाबा हांगा एक जावचें म्हणून आमी मिनिस्टराक सांगलां, तशें डायरेक्टरान एग्री जाला कितें एक तांकां करून दिवचें म्हणून।